हो प्रोजेक्ट खूप वर्सां पयलीं म्हळ्यार म्हाका दिसता 2008 17-18 वर्सां पयलीं 2008 हांवें काल थंय 2008 म्हणून सांगिल्लें ते तुमच्या रिपोर्टरांनी काडलें 8 वर्सां पयलीं 2008 खबर ही तेन्ना हो प्रोजेक्ट बंद केल्लो. तेन्ना कितें 80 फ्लॅट येताले कळ्ळें तुका न्ही. आतां तांणी तांचो झोन वाडयलो आनी हो एप्रुवल झोन वाडोवपाचें काम आतांचे जे PDA आहा म्हळ्यार BJPच्या अंडर आहा. हांव तेन्ना सरकारान ना तेन्ना झोन वाडयलेलो आहा कळ्ळें तुका न्ही. झोन खूब कडेन अशें वाडल्या ते आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन वाडोवंक ना एस्पेशली हे हायर झोनचे. सेकंड प्रोजेक्ट एप्रुवल PDA तांचेच BJP आसतना जालो. आतां पयर जें हांवें म्हणलें की RG आनी BJPचें एक काम हांगा थोडे गांवांत भुरगे आहा जे भुरगे आमचे बरोबर ना जे आमकां कावन्सिलाच्या टायमाचेर आमचे अगेन्स्ट जाल्ले आनी एसेंब्ली इलेक्शनाच्या टायमाचेरूय आमचे अगेन्स्ट जाल्ले. आनी जे ते चली उलयताले पळय ते दिसा आमदार खंय आहा म्हण हांव एसेंब्लीन आहा मरे. एसेंब्लीन दिश्टी पडना हांव. सगळे गोंयाक खबर आहा मरे की एसेंब्लीन आसा म्हणून तें. आतां एक एक्स आमदार पसून काल खंय फेसबुकाचेर घालता वेर इज द MLA काय म्हणून. हाव कॅन द MLA बी एट 2 प्लेसीस एट द सेम टायम. आज सुटी पडली, फ्रायडे सुटी पडली, आज शेनवारा पावलो मरे हांव रातचो घरा येना. ताजे पार्टी पसून आसली तागे पार्टी येवंक ना कित्याक सगळें थंय आहा म्हणून. आनी हें म्हाका इतले फुडें पावलां म्हणून म्हाका खबरूय ना. पूण लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हांगा प्रोजेक्ट जावचो ना हें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. हें 100% की लायसन्स आसूं नासूं कितें आसूं प्रोजेक्ट जावचो ना. लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट जावचो ना. आमचो मतदारसंघ म्हणटा तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंटाचेर वता. Even though it is a private property, I will tell you that we will not allow the construction to come up. If the people don't want it, we don't want it. We have got no stakes in the project whatsoever. So राजकारण करप ना हाजेर. तांणी राजकारण करपाचो अटेम्प्ट केल्लो की जॉनी दिश्टी पडटा काय म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी कावन्सिलर न्ही हांगाचो. जॉनी गांव भाव पूण तो हे वॉर्डाचो कावन्सिलर न्ही. वॉर्डाचो कावन्सिलर लिंडन तें पसून खबर नाशिल्लें कळ्ळें तुका न्ही. सो ओके उलोवपा खातीर उलोवप ना. राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करुया. प्रोजेक्टान आमकां कांय आमचो कसलोच इंट्रस्ट ना आनी लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हजी गॅरंटी म्हूण तुमी घेया. तूं म्हणटलें तुजी ओनरशीप आहा तूं कसो बंद करतलो. तो कसो बंद करप तो हांव जाणा. प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हज्यान पळोवं येता. लोकांक नाका म्हणून ना. सांगा सगळी तेंचे कडेन परमिशन बी सगळी आसा सगळी आसल्यार पसून आनी फाल्यां समज तेणी कोर्टान गेलो जाल्यार तुमचे सगळे वचून पसून आमकां वखद आहा. आमचे कडेन सगळ्या परस व्हडलें वखद आहा. तें वखद आमी वापरतले आनी प्रोजेक्ट येवचो ना हें हांव तुमकां सांगूंक शकता उघडपणान. हांवें मुखेलमंत्र्याक पयर सांगलां कदंबा बस स्टँडाचें रिन्युवेशन तो कोण तो मोविन गुदीन आयकुना तुमी ना. तें आतां फायनल स्टेजान आहा आपूण करतलो 250 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हणून. खंयचो रे कदंबा बस स्टँड. आतां ताका सांगलें हांव हांगा हें जितो आहा म्हणून आनी तुका जाय तें जावचें ना आमकां जाय तें जातलें म्हणून. आनी थंय कदंबा बस स्टँड आमी कोणाच्या UP ब्रिज कॉर्पोरेशनाक हातान दिवपाक आमी तयार ना. तो आयलो जाल्यार ताका हुमटावन काडून उडोवपाची आमकां कॅपेसिटी आहा आनी तितलो एकवट करपाक म्हाकाय कॅपेसिटी आहा. सो तेच फोर्साचेर लोकांच्या फोर्साचेर हांव तुमकां सांगता की प्रोजेक्ट येवचो ना लोकांक नाका जाल्यार. ओल्ड मार्केटाचो इशू असो आहा की आमी जो कोकोनट एव्हेन्यू म्हणून घेतला तो तुमी पळयलो आसतलो. तो आतां आमचो बरो येता. बाय द एंड ऑफ एप्रील आय एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट. आतां तिट्याचेर जें पावता न्ही तिट्याचेर प्रॉब्लेम जाता कोमुनिदाद इगर्ज आनी टेनंटांचो. कोमुनिदाद म्हणटा टेनंटांक भाडें वाडोवन दी. तें भाडें वाडोवपाक म्हज्यान कांय करूं जायना कित्याक म्हजें कांय दुकान ना तें. इगर्जे जे टेनंट आहा ते म्हणटा ते 5 रुपयांचेर आहा आनी आतां तूं बरें करून दितलो. सो दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व अमॉंग्स देमसेल्फ. सो तो तिटो तसोच उरतलो. आमी एक्चुली 3 फेजींनी घेतिल्ले. एक कोकोनट एव्हेन्यू, दुसरो हो तिटो आनी तिसरो राम मंदीर जें आहा हांगा सालाच्या सायडीन राम मंदीर आहा आनी थंय स्वामी विवेकानंद आयिल्लो म्हणून तो जागो आमी ब्युटिफाय करतले आनी इम्प्रूव अपग्रेड करतले. सो तो पार्ट जातलो आनी कोकोनट एव्हेन्यू जातलो. तिटो उरता NOC खातीर आनी तें म्हज्यान कांय करूं जायना. कोमुनिदाद टेनंट आनी इगर्जेचे आनी इगर्जेचे टेनंट हांवें 2 प्रेजेंटेशनां घेतलीं. सगळ्यांक एक्सप्लेन केलें आनी कितें करपाक जाय जाल्यार तेंय करुया म्हणलें. पयलेच गोंयान असो प्रोजेक्ट आहा
जंय सरकार पयशे मोडटा प्रायवेट जागो रिपेर करपाक. This is not a government land न्ही. So government is spending money to upgrade a private in the name of heritage. इतलें करून पसून NOC मेळना जाल्यार हांवें कितें करप आतां सांग तूं म्हाका. हांव म्हज्यान जाता तें करता आनी कितें म्हजें बॉल्सांतलें घालूंक जाय जाल्यार तेंय करपाक तयार हांव. बट लोक NOC दिना जाल्यार कोण काम करतलो. NOC दिना जाल्यार केस जातली म्हणटा. असेंब्ली कळलं एक्सटॉर्शन जाता म्हणून. इन्स्टिट्युशनलायज्ड दादागिरी थंय चल्ल्या. तितलेंच न्ही, मडगांवचो सोप्याचो कॉन्ट्रॅक्ट चलता, हें चलता, सकयल्या बाजारांत गडगडो चलता. गडगडो इतलो फोर्सान चलता की तातूंत सगळे लिडर इनवॉल्ड आहा अशें दिसता. आनी हांव पुलिसेक आतां होम डिमांड्साक हांव तो बोवाळ करपाचो आहा की होच जो ही जी दादागिरी आमी हातूंत पळयता सोप्यान तेच जॉयंट वेंचर हातूंत आहा, गडगड्यान आहा. आनी तो गडगडो बंद जावपाक जाय. आमचो तिटो म्हणटा तो हें न्ही, मिनी काजिनो न्ही तो, कळ्ळें तुका न्ही, तसो जावंक मेळचो ना. आनी तातूंत जे व्हिडियो काडटात आनी तुमी जे तांचे घालतात पळय ते इनवॉल्ड आहा. हे कितें जालां, हे आमदारान चोवपा जाय, हे उलोवपी आहात ते आहा तातूंत. ते पळय गडगडो चलयतात थंय आनी इलेक्शनाक आनी उबे रावपाक सोदतात. मागीर सगळे भुरग्यांक बी गडगड्याचेर बसोवपाचें दिसता, गडगडो करून उडोवपाचो. आमी तो गडगडो म्हणून बँड हाडिल्लें पयर, तितलें बँडा मेरेन दवरया तें आनी फुडें नाका गडगडो पुरो, तितलें बँडाचेर दवरया तें. हां, पयलीं केलां, आतांय केलां, करूंक जाता. आनी पळय डेमोग्राफी हांगा इशू आसा. उरिल्ले फातोर्डान सेपरेट, हो वाडो सेपरेट. सो जें कितें बऱ्याक लोकांक जाय तेंच जातलें. आमी आमचो कावन्सिलर चोरीसकार केल्लो आहा सांगून, कोणाक कोण चोरीसकाराक फुडें काडनाशिल्ले अशें हांवें सारकें सांगून तो चोरीसकार आतां कावन्सिलर करता म्हणून. कितें रे बातीस, आं तशें भशेन केल्लें आहा. आमी चोरीस फेस्टिवल पसून करूंक शकता. दवंड्याचेरूच हांव कितलेंदा सांगलां तांकां करुया म्हणून की चोरीस कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणून आमी फेस्टिवल करुया म्हणून. अशें ना, वाय वॉट इज पेड अबाउट इट इज समथींग दॅट इज द डेलिकसी, इट इज द USP ऑफ द प्लेस. फॉर दॅट वी आर डुईंग दीस. कळ्ळें तुका न्ही. दवंडे आनी उरिल्ले फातोर्डा मडगांव हातूंत भितर डिफरन्स कितें आहा की ऑल्दो इट फॉल्स इन द सिटी देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स which demographically or otherwise make it socially different from the rest of the constituency, rest of कितें. आनी ते आमी प्रोटेक्ट करतले. ते प्रोटेक्ट करप म्हळ्यार गोंयकारपण राखप. कळ्ळें तुका न्ही. सो एक 7 दीस हांव पणजे रावलो म्हळ्यार हांव हॉस्पिटलान पडलो ना, वो प्रोजेक्टाचो पार्टनर जालो ना, तकलेन धरा सारकें क्लियर. आनी हांव आतां आसा म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक लोकांच्या घरा येतलो, एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक लोकांच्या घरान येतलो, मे बी हांगा आनी गोंयभर येतलो. सो आमी कॅट करून खंय वचपाचें ना. आनी हांवें पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवूं ना. हांव हांगाच गांवांत रावपाचो आहा. हांवूय गांव भावता आमचो आनी तांकां जाय तेंच जातलें. कळ्ळें तुका न्ही. हाजे पयलीं तांकां जे लिगल वस्त ना आनी तें पसून जाय आशिल्लें. हांव मंत्री आसतना जाताल्यो हांगा फामाद आसल्यो त्यो कितें तशेंय केल्लें आहा आमी. लोकांक जाय तें जातलें, नथींग टू वरी. I'm a councillor of this ward, ward number 3. The residents of this ward had gone to the municipality and happily met them there and then asked them what is the issue. They told me that they want to stop this project. First thing, they should have approached the councillor and the MLA. If they had to approach, I would have helped them in the municipality. They had filed one RTR asking for all this license issued, if they have got the license and all. First thing, the license be issued by the PDA. PDA issues the license, and after that, so the PDA approves this project, and the license is issued by the municipality. Now, municipality license issued. We as a councillor, that is Johnny also said, we as a councillor, the technical department never takes us into confidence if the license will be issued and all. So I was not aware how many flats are coming and all that. And I was not interested also. So that day they told me that some 298 flats are coming. But at least the residents were approached me. I would have helped them. I would have helped them till that the project should not come. I would have helped them also. And I'm also, today also I say that this project should not come. And I'm there with the residents of Downder. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है।
देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड।